नमस्कार आणि योगकार तुमकां परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां स्टुडियोन जॉइन जाता बाब दिलीप परुळेकर जे आदले ट्युरिझम मिनिस्टर आसले गोंयचे. तांकां आपोवपाचें एक कारण म्हणजे गोंयांत सद्या इलेक्शनाचें वातावरण आहा. झॅड.पी इलेक्शन जरी जालें तरी सुद्दां 2027 खातीर वीच पार्टी इज स्ट्रॉंग हें कळून येतलें आमकां. अशें हे हितून BJP सद्या तरी खूब स्ट्रॉंग दिसता. ताच्या वांगडा ओपोजिशन आर स्टील नॉट देर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युटी ऑन दॅट की ते वांगडा येतले, अलायन्स जातले काय ना, ते खुबशे गजाली आसात. तरी सुद्दां इवन इन BJP देर आर सम इन फायटिंग्स आनी हे सगळे गजालींचेर बिंग अ सिनियर लिडर इन द BJP आमी तांकां आयज आपयला की खुबशे अशे आमचे कानार आयकोंक येतात की BJPनूय खंय थोडे घडामोडी जाता, खंय ते प्रत्येक फॅमिलीन जाता तशे खुबशे झगडी जातात आनी ते सगळे कारणां खातीर आमी तांकां आपयला विचारया आनी तेंचो स्वताचो फ्युचर कितें BJPन किंवा पॉलिटिक्सान हे विचारून घेया. येवकार तुमकां दिलीप बाब. पयली गजाल म्हणजे म्हाका गोंयान झॅड.पी इलेक्शना खातीर वातावरण निर्माण जालां. ताज्या फाटल्यान खुबश्यो अश्यो गजाली आसात. पर्दे के पिछे म्हणटात ते खुबश्यो गजाली जाता आनी बिंग अ सिनियर लिडर तूं इफ यू कॅन टेल अस कितें चल्लां पार्टीन सद्या. सी वेन इलेक्शन म्हटलें की पर्दे के पिछे ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. पर्देचे के पिछे म्हणटाय पळय तुमी म्हणटात तें जर जावंक नासलें जाल्यार 2017 हांव घरा बसचो नासलो. सोडून घाल, तें आमी विचार करया नाका. अश्यो खूब गोश्टी आसता. पॉलिटिक्स म्हणल्यार 4 गोश्टी सगळ्यो हे जाता एकठांय जाता आनी 4 तरेचे लोक एक जावन मागीर तें पॉलिटिक्स जाता. दॅट यू कॉल पॉलिटिक्स अशें म्हाका तरी दिसता. तुमी एक सिनियर लिडर आनी एक लॉयल सोल्जर पार्टीन आसात. म्हणजे तुमी आतां दयानंद मांद्रेकर बाब दे आर सिनियर लिडर्स. सो आतां जेन्ना तुमी लास्ट 2 टर्म पळयले जेन्ना डिफेक्शन्स बीन जाले, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेक्शन्स इन दीस क्वेश्चन बट स्टील डू यू थिंक द पार्टी इज ऑन द सेम पाथ जो पयलीं तुमी स्टार्ट केल्ले तेन्ना. त्या वेळार कशें आसलें जाणा की आयज येदें व्हडलें तुजें इस्टॅब्लिशमेंट आसा आनी त्या इस्टॅब्लिशमेंट आहा पळय तेजो तूं ओनर वो तूं पात्रांव वो तुजी जेन्ना नदर आसता पळय तेन्ना सगळें वेवस्थीत चलता. तशें त्या वेळेचे आमचे सिनियर लिडर आनी आमी गोंया पुरते तरी आमी दैवत मानताले. जे मनोहरभाई पर्रीकर जे खंयच्याय टायमार आमकां कितें जालां अशें विचारताले, बडी मारताले आनी समज चुकले कितें जाल्यार जाग्यार हाडटाले. ते म्हाका दिसता आतां खंय तरी कमी दिसता. ह्या खातीर कांय गोश्टी मातश्यो ह्यो पडल्यात त्यो जाग्यार घालपाक जायो. तेका वयले सिनियर लिडर आमचे आसा पळय तेंच्यांनी लक्ष घालूंक जाय. हें हांव घालूंक शकना. हांव भितर खूब ल्हान ह्या पार्टीन. तुमी सिनियर बिनियर म्हटलां हें सगळें गोश्टी बरोबर आहा पूण हांव खूब ल्हान आसा पार्टीन आसा. म्हाका आजुनूय काम करपाचें आहा पार्टी खातीर आनी पार्टीक करतलो. पूण म्हाजो क्वेश्चन थंयच उरलो, इज BJP ऑन द रायट पाथ. म्हणजे जे ते प्रॉमिसीस केल्ले 2012 पयलीं ते सगळे जाता काय. तुमकां योग्य वेळार तुमचो क्वेशनाचो सविस्तर नॉट इन अ वन लायन आमकां परिक्षेक पेपर हें येतालो पळय उत्तर येतालें एका शब्दांत एका वळीत उत्तर लिहा. हें तुमकां आतां सांगिना पूण एसे टायप तुमकां जेन्ना हें येतलें पळय आमचें कितें म्हणटा तें टायम येतलो पळय एसे टायप तुमकां हेजें सगळें उत्तर दिता. एसे टायप उत्तर दिता म्हणजे तें उत्तर मोटें आसतलें आनी डिटेल आसतलें. आज कित्याक ना. आयज नाका. आयज आतां कितें हे वक्तार इलेक्शनाचे कोण कोण बाबडे रावल्या आमचेय मतदारसंघान रावल्या आमचेय कार्यकर्ते रावल्या तेंकां म्हाका डिस्टर्ब करपाचें ना. देर आर क्वेश्चन्स दॅट सिनियर लिडर्स आर बींग सायडलायन. तुमचो व्यू कितें. सी निमाणें हें सगळें थारोवपी आसता एक गोंयचे कांय लिडर आनी ऑफकोर्स आमचे सेंट्रल लिडरशीप आहा पळय तेंच्यांनी हें करता. हांवें आतां म्हाज्या बाबतींत जर हांगातून आफोवन म्हाका पर्टिक्युलर तो एक त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर म्हाका तूं विचारता जाल्यार हांवें पक्षान सगळीं पदां भोगलीं. एकूच उरलेलें पद भोगपाचें म्हणटा पळय तें अध्यक्ष आनी म्हाका इच्छा आसली.
कांय कारणांक लागून म्हाका सायडीक दवरला. मे बी फुडें दीत ते, मे बी फुडें म्हाजो विचार करीत ते. तो पर्यंत तितको काय जाणटो जावचो ना हो आमचो दांडो घेवन चलचो ना अशें म्हाका तरी दिसता. ना पण तुमकां आतां प्रदेश अध्यक्ष जेन्ना निवड जाताली दामू नायक आनी ताजे पयलीं सुद्दां हय. तनावडेच्या टायमार सुद्दां तेन्ना अशें म्हटलें वतालें की दिलीप पडळकर इज इन द फ्रे. सी म्हाजो एक गोड फादर आसलो पळय, तो एक मनोहरभाई पर्रीकर आनी सेंट्रलाक म्हणटा पळय तो प्रमोद महाजन. प्रमोद महाजन बाबडोय मेलो आनी मनोहरभाई मेलो, जे लागींच्यान म्हाका वळखताले. मे बी म्हाजो गॉडफादर ना म्हणून म्हाका तें जालें ना अशेंय आसूंक शकता, वो आनीक कित्याक लागून वो तेज्याकून व्हडलें पद म्हाका दिवपाचें उरलां तेंय आसूंक शकता. सो लेट्स सी मरे पळोवया मरे हें जावन सगळें मागीर. यू थिंक यू हॅव ऑर्फन इन द बीजेपी? हांव प्रामाणीक सोल्जर ऑफ बीजेपी पार्टी. तुका खबर आहा आमी एकाच गांवांत रावपी. पक्षाचें काम म्हाका दिसता 30-32 वर्सां करीत येयलां, हेज्या फुडेंय करतलो. म्हाका करपाक जाय. मेन इशू सद्या मुद्दो आहा म्हणजे ह्या इलेक्शनाक डिफॅक्शन्स. फाटले कांय वर्सां आमी पळयलां की बीजेपीन डिफॅक्शन इंजिनियर केला दुसरे ओपोजिशन पार्टीन आनी ते MLA थंयच्यान काँग्रेसीचे पयलीं 10 येयले, मागीर 8 येयले, MGPचे फाटीं येयल्ले, मागीर अशें करून वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस डिफॅक्शन्स? सी म्हाका तुजे दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीनी इफेक्ट जाला तो केदार इज कम फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी. हय सगळे थंयसूर येयला, कालांगूट येयला, खुबशे आतां तूं म्हटलां 10, 8 म्हटलां 18 सादारण अशे 20 जाण जे आहा ते डिफेक्शन केल्ले आसा. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हो एक असो आसा ऑर्गनायज पक्ष आसा आनी आमकां आमच्या मलबुतेचेर, आमचे ताकदीचेर, आमचे शक्तीचेर हें कसलेंय इलेक्शन लोकसभेचें आसूं, विधानसभेचें आसूं, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसूं लडोवपाक आमचे कडेन ताकद आसा. ओन्ली थींग इज दॅट तें जी ताकद आहा पळय ती त्या चॅनलायज करपाक जाय आनी हें करपाक जाय आनी तें करपाक म्हाका दिसता आमी खंय तरी फाटीं पडटा. म्हणून कांय कारणाक मागीर निमाण्या टायमार तूं यो रे अशें घेवन मागीर तें जालें. आमी बीजेपीन सत्तेनूय येयले तरी सुद्दां मागीर हांव नकळो मागीर ते 8 कित्याक लागून आयले आनी निमाणे आमी इवन बीजेपीन आसलेले सुद्दां ओरिजिनल सुद्दां ते सुद्दां फाटीं पडले. 2 इलेक्शनांत यू गॉट इलेक्टेड फ्रॉम सालिगांव. ओके, ताज्या मागीर 2017 तुमी पडले, लॉस जालो जयेशाक. मागीर 2022 जयेश केम इन टू बीजेपी. यू वर डिनायड द टिकेट. पार्टीन कितें सांगलेलें तुमकां तेन्ना? सी हांवें हांगल्ले लिडरशीप 1-2 जाणां कडेन म्हाजें हें आसलें की हांव रावतलो, म्हाका तिकेट जाय, हांव एकदां रावता अशें म्हणून न्हय. पूण तुमकां खबर आहा गोंयचे डेस्क इनचार्ज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहेब हांकां हांव वचून 1-2 जेन्ना मेळ्ळो तेणी सांगलें मला माहिती आहे की यू आर सिनियर लिडर आनी तिकेट तुका दिली वयतली. पूण तेज्या नंतर सगळो ड्रामा जालो. आतां जें कितें भरलां तें त्याच लोकांनी हे आमचे आसा पळय आमचे अध्यक्ष आसले, आमचे मुख्यमंत्री येत असले, बाकीचे सगळे असले पळय तेंच्या नांवान आड्डी वयली मारून गाळी घालून पक्षांतले भायर सरले आनी परत मागीर आतां पक्षान येयल्या, काँग्रेसीन गेले, थंयसर धुमाकूळ घातलो आनी हांगा धुमाकूळ घालूंक ते आतां येयल्ले आसा. हे पक्षान तेजेर विचार करूंक जाय. हांव करूंक सांगलें म्हाका डिनायन केलें बरें आसा. हांव आज ना फाल्यां म्हाजे कडेन ताकदूय आहा. गेल्या इलेक्शनाक म्हाका सायबा तें सांगता तुमकां, गेल्या इलेक्शनाक म्हाका म्हणलें की यू आर नॉट हेल्थी, यू आर नॉट वेल. इनफॅक्ट हांव बरोय नासलो. पूण तेज्या नंतर सगळेंच आतां कितें गाडी मोडली म्हणून आमी गॅरेजीन व्हरता सारकी करता जाली न्हू. तशें म्हाकाय हॉस्पिटलांत व्हरोन सारको केलो जालो. आय एम फीट. आय वॉज डुईंग फॉर लास्ट 2017 ते 22 पर्यंत पक्षाचें काम करतलो. आनी म्हाका याद आहा आमचे आतांचे मुख्यमंत्री त्या वेळा आमच्या घरा कडेन येयल्ले आनी आमच्या घरा कडेन तूं थंय लागीं आसल्या कारणान तुका एक सांगता, तुज्या दारांतल्यो ज्यो ह्यो आहा बिदी आसा, बारीक वांट्यो पांय वांटो आसा, मदल्यो पांय वांटो आहा, तूं ज्यो गाडी आमी पार्क करता पळय थंयसर भरलेलें आनी तिसक्या पर्यंत आमी म्हणटा पळय थंय पर्यंत लोक भरलेले. आनी हें सगळें पळोवन आमच्या मुख्यमंत्री साहेबान सांगलेलें की ते म्हाका बाई म्हणटा कित्याक तेज्याकून हांव व्हडलो आनी ताका तें हांव 3 इलेक्शनां तेज्या आमोण्या रावन ताका तेज्या खातीर काम केलें. तो म्हाका सदांच बाई म्हणटा. बाई
आपणाक तरी दिसता आनी हेज्या पलीकडे आनी कितें करतले. लोक भरपूर जबरदस्त हें आसा, गर्दी आसा, जबरदस्त वारो आसा. फक्त कार्यकर्त्यांक आपूण विनंती करता की दिलीप भाईक जितकी वोटां पडटली पळय तेज्याकून आनीक सुबेज वोटां पडपा खातीर तुमी काम करपाक जाय. आनी इतकें जावन सुद्दां मागीर राजकारण तें म्हणपाक तुका खबर आहा, यू आर मोर एक्सपिरियन्स दॅन मी इन राजकारण. तुमकां सगळ्यो गोश्टी आयकपाक येता. मागीर डिनाय केली. म्हाका वेलें सांगलें तुका तिकेट मेळची ना. आय सेड ओके. म्हाका सांगलें काम कर कळंगुटी. हांवें थोडें बहुत काम केलें. म्हाका सांगलें परत पर्वरी यो आनी काम कर म्हणून सांगलें. हांवें पर्वरी केलें. आय नेवर डिनाय. आनी आतांय सांगता तुमकां, तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक, साळगांव मतदारसंघाचे जनतेक कळो न्ही की साळगांव मतदारसंघात BJP कमळा खातीर काम करतलो. दॅट इज डेफिनेट. दॅट इज नो डावट. नो डावट. हांव आसूं, तुमी खबर आहा म्हाजी घरकान्नीय काम करता, म्हाजे भुरगे व्हडले आहा तेय काम करता. हे सगळे चारूय जाण मेळून आमी काम करतले पक्षा खातीर आनी चालू दवरतले. मागीर फुडलें कितें तें पळोवया. डिफेक्शनाचेर क्वेश्चन आसलो हय, म्हजो. तर तुमी म्हटलें आतां डिफेक्टर्स हॅव कम दिस सायड. हय. पहिली गजाल म्हणजे केदार आणि मायकल दे वर बोथ इन BJP ओनली. ते काँग्रेसीन गेले आनी परत आयले. हय. हो एक तुमकां एक सांगता. दुसरी गजाल, डू दीस न्यू एंट्रंट्स, बाकीचे जे 6 जाण आहा किंवा ते 10 जाण आसले पयलींचे, ते BJPचे पार्टी डिसिप्लिनान खंय तरी फिट जाता काय? सी सगळ्यो कित्याक आतां आमी पळयला की खंयचो मिनिस्टर, खंयचो MLA कितेंय उलयतात. हय. BJP डिसिप्लीन डज इट फिट हियर? ना, आमच्या वेळाचें डिसिप्लीन आसलें पळय. एखाद्या वेळार जर पत्रकाराक जर खंयचेय गोश्टीचेर एक्सप्लेन तुका जर सांगूं नये, तुवें जर समज प्रश्न विचारलो, अरे हे गोश्टी अमक्यो अमक्यो जाल्या, ती कित्या खातीर जाल्या, कितें सांगतालो, आमी सांगताले प्लीज आमी मुख्यमंत्र्याक कन्सल्ट करया एखाद्या गोश्टी खातीर. मुख्यमंत्र्याक कन्सल्ट करया आनी मुख्यमंत्र्याक कन्सल्ट करून तेजें उत्तर वतालें. आतां कशें आसा की येता तो उत्तर दिता, आपणाक जाय तें आन्सर सांगता, अशें आसा. म्हणून हें पक्ष शिस्तीक लागना. मे बी हो काँग्रेस पक्ष सुद्दां जर आसा, तो सुद्दां नॅशनल पक्ष आसा, तेका सुद्दां शिस्त आसा. मागीर प्रत्येक जाण शिस्त म्हणटा तेका बाबडो राहुल गांधी कितें करतलो आनी हांगा म्हणून आमचें कितें जालां. राहुल गांधी आहा तो दुर्बळ जाल्लो आसा, तेका तेजें नाका जालां. हांगा हांव नकळो, हांगा तुमी थारोवपाचें आहा, पत्रकारांनी थारोवपाचें आहा. तो कितें तें तुमी थारया. ना, डिसिप्लीन म्हणटा तो म्हाजो एक तुवें फाटीं पळयलें आसतलो, हो मिनिस्टर ताजेर उलयता, गोविंद गावडेचे इश्यू जालो. दॅट इज नॉट अलाउड. नॉट अलाउड एट ऑल. वेन देर इज अ कॅबिनेट आनी कॅबिनेटाचो इन्चार्ज आहा पळय तो मुख्यमंत्री आहा आनी त्या मुख्यमंत्र्याच्या हाता सकयल त्या वेळार आमी काम करताले. आतां जे आहा तेंच्यांनी मुख्यमंत्री सांगता पळय तेंच आयकपाक जाय. ज्या टायमार ती शिस्त आसली, जेन्ना सतीश धवन आसलो किंवा मनोहरभाई पर्रीकर आसले, आसलो त्या टायमार ही शिस्त आसली. डेफिनेटली 100% आसली. कोणाक कापास जात नासली आनी उलोवपाकूच जाय, विचारपाकूच जाय, कसलें सिंगीचेर हाडूंकूच जाय. मनोहरभाई कडेन वचोन बसोन ती सगळ्यो गोश्टी जाताल्यो. शेतीसा कडेन वचोन ताका समजायलें वतालें की मातशें मनोहरभाईक तूं सांग आनी मनोहरभाईक सांग आनी हें काम करून घे, कित्याक हें काम केल्यार ह्यो गोश्टी जाता म्हणून. सतीश धवनाची सध्या गरज दिसता तुमकां गोंयच्या? डेफिनेटली. डेफिनेटली. मागीर कित्याक हाडिना? ही तो परफेक्ट ऑर्गनायझर. हांव राजकारणी म्हणिना. देर इज अ वास्ट डिफरंट बिटवीन ऑर्गनायझर आनी राजकारणी. राजकारणी हें सरकार करप आनी ऑर्गनायझेशन म्हणटा पळय तें पक्षाचें ऑर्गनायझेशन आसलेल्या मनशान करप. तो येवकूच जावो, आसपाकूच जावो आनी तो डेफिनेटली येतलो. हितून मातूय भिवो नाका, तुय भिवो नाका, हांवूय भियेना. भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला भिवपाची मातूय गरज ना. सतीश धवन येता परत. सतीश धवन येता. बिफोर इलेक्शन की मागीर? खंयच्या? 27चे. 27 आसा. 27 येतलो डेफिनेटली, भिवो नाका. ओके. एक सांग, तेन्ना आतां गोंयान राजकारणान खुबश्यो घडामोडी जाता. डज द पार्टी सिनियर आतां कोर टीम आसा ती सेपरेट जालीच तांची, पूण सिनियर लिडर लायक यू, दयानंद मांद्रेकर आनी खुबशे श्रीपाद भाई तर आसात, पण तांकां कन्सल्ट करता काय? लक्ष्मीकांत पार्सेकर इज नॉट इन द टीम रायट नाव. तो BJP ना, पूण ही इज ऑल्सो सिनियर लिडर. हय, ऑफकोर्स. आमच्या वेळार कशें आसलें की एखाद्यो गोश्टी, कसल्योय गोश्टी आहा जर मनोहरभाई कडेन कन्सल्ट केल्यो काय विशय सोंपतालो.
हय आतां कोर कमिटीक घालपाक जायो, बाकीचे तेंचे कोण सिनियर आमचे आसात पळय तेंचे कडेन करपाक जाय. तें जाता काय ना तें हांव ते कोर कमिटीन ना पयलीं आसलो, आतां ना. पूण आनी हांव त्या कन्सल्ट करता काय कॅबिनेटान ना तुमकां सिनियर ना. हांव म्हाजो प्रश्न दिना न्ही. आय एम नॉट अ इलेक्टेड यू रिप्रेझेंटेटिव्ह. वर वायस प्रेसिडेंट एट द टायम. That time I was vice president of the Goa wing, and now I am national council member म्हणून म्हाका दिल्ली घातला. गेला तुमी केन्ना आनी दिल्ली? अजून वचोंक ना. तें वचना म्हणजे कशें आसा, तें इलेक्शन जायना. ते इलेक्शनाक म्हाका वचपाक जाय प्रेजिडंटाच्या. आख्खे इंडियेचो प्रेजिडंट जातलो आतां JP नड्डाजी आसात. तेज्या जाग्यार दुसरो मनीस ताका वचपाक जाय. हें कशें आसा, आमी तेजेर वचनासतना आमी सांगया की कांय गोश्टी कन्सल्ट जाता काय ना हें आतां म्हाका खबर ना. पूण त्या वक्तार डेफिनेटली ह्यो गोश्टी जाताल्यो. मनोहरभाई डायरेक्ट बसोन समज डिस्कशन ना केलें जाल्यार गाडयेन तरी बसोन घेवन दोगां तिगांक वचोन ह्यो गोश्टी अश्यो अश्यो आसा, ह्यो गोश्टी अश्यो करपाक जाय आनी ह्यो गोश्टी हेज्या खातीर फायदो जातलो अशें म्हणून सांगतालो. आनी त्या खातीर मागीर कांय गोश्टी तंटे वाद कितेंच नासतना वेवस्थीत जाताल्यो. आता BJP सोडून आता दुसरं टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. फाटीं तुमचो एक फोटो व्हायरल जालो. गोवा फॉरवर्ड प्रेसिडेंटा वांगडा तुमी खंय बसलेले काय? हय, दॅट इज आय टेल यू दॅट इज इंटरनॅशनल हॉटेल या, इन गोवा इंटरनॅशनल. हय त्या थंयसर कोणाचें पळय आय थिंक हें लोकमताचें कितें तरी कसलो तरी कार्यक्रम आसलो आनी त्या दिसाक भरपूर पावस पडटालो. हांव तूं आसलो याद आहा जाल्यार. आनी त्या टायमार ते थंय बसलेले गॅलरींत बसलेले लावंजान बसलेले. आमी वचोन थंय पांयां पडोन हें करून येयले, सगळें करून येयले. आनी तें जाल्या नंतर पळय जाल्यार थंयच आमचो विजय बाब गोवा फॉरवर्डाचो जो लिडर आहा तो आनी तेज्या बरोबर दोग तीग जाण आसले. आनी हांव आनी आमचे नरेश सावळ हे दोगूय थंय गेले कित्याक बरोबर वचपाक बरें पडटा म्हणून. आमी तेंच्यांनी म्हाका म्हणून तो म्हणपा लागलो, आरे बस मरे खंय रे हांगा हें खंयचें तुजें हें एसेंब्ली बस मरे म्हणून आमी बसले. आनी ते कोणी तितक्यान फोटो काडलो. आतां तुजें भुरगें फोटो काडटा पळय तसो कोणी तरी फोटो काडलो, कितें फरक पडटा? फरक पडना न्ही. अशा बस जालो की यू आर जॉयनिंग गोवा फॉरवर्ड म्हणून. गोवा फॉरवर्डीक जॉयन जावं, CPM जावं आनी कोणाक जावं जाता तेन्ना पळोवया. तो आतांच रुमर्स कित्याक उठोवया तेजे. ना पूण रुमर्स म्हणटा ते पॉलिटिक्सान अशेच वाऱ्यार उडटात. अश्योच जातात आनी खंय अश्योच तरी हें जाता आनी मागीर जाता तशें म्हणटा. पूण कशें आसा की त्याच्यातली मी नवे म्हणटा पळय त्याच्यातलो हांव न्हू. हां. त्याच्यातलो हांव न्हू. थोड्या नाटकान बी म्हणटात ते पिक्चरान म्हणटा त्याच्यातली मी नाही. तसलो त्याच्यातलो हांव न्हू. हां. एका पक्षाकडेन जल्मताच पूर्ण म्हजें घराणें आसा, हांव आसा आनी कायम उरतलो. So you have no plans of leaving BJP? No, not at all. Even if Goa Forward gives you a ticket. No. 27 No. तुका फुडें केन्ना दिसता की BJP will offer you a ticket again and you will contest? आत्ताच्या ज्या सिट्युएशन आसा पळय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक की तो पक्ष सोडून येयला पूण तो पक्ष सोडून वयतना गद्दारी करून गेला. तो पक्ष सोडून वयतना तेजे जो बुरावळ आसली सगळी आमचो त्या वेळेचो अध्यक्ष त्या वेळाचो म्हणजे तो मुख्यमंत्री आमचो सतीश धोंड आसूं आनी कोण आसूं हांकां अक्षरशः गाळी घातल्या. हे व्हिडियो आमचे कडेन आहा आनी ते वायरल जायत आसता. आनी अशा हितूर जर आमचे तेका तिकेट दिता त्या लोकांक दिता जाल्यार तेंचे मोठेपण म्हणपाचें न्हू. केदार वॉज युअर सारको तुजो वर्कर. हय ऑफकोर्स. तेन्ना पार्टी सोडटा आसतना किंवा कंटेस्ट करता आसतना तुजे कडेन कन्सल्ट केल्ले? ना ते सोडूनच गेले न्ही. कारणाय मारीत थंयच्यान आयले. मागीर टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून कितें तरी केलें. तेज्या नंतर मागीर तेंचें कितें तरी शिजलें आनी ते काँग्रेसीन गेले. हे जो नांव घेता केदार पळय तेज्या सकट साळगांव मतदारसंघांत म्हाका दिसता 10-12 सरपंच केले. पंच केले ते सोडून घाल. म्हाका याद आहा हांव हांगा उलोवपाक म्हाका टायम वेस्ट करपाचो ना. हांवें म्हाज्या कुस्तार दिलीप परुळेकराच्या कुस्तार म्हणटा पळय तशे 5 झेडपी तयार केले. 5 झेडपी तयार केले हांवें. इवन तुज्या मायकल लोबो सुद्दां एका
म्हाज्या घरा कडेन हाडून तुज्या घरा कुशीक हाडून हार घातलो आनी पार्सेकर सराक सांगलें हो आमचो कमिंग इलेक्शन झेडपी हेका तुमी पक्षान घेवंक जाय. तेका पक्षान घेतलो, निवडून हाडलो. तो आसूं प्रकाश नायक आमचो एक्स सरपंच ऑफ गिरिया आसूं, ते आमचे निता सरपंच आसले पळय ते आसूं, रुपेश नायक आसूं, हे आनी बाकीचे हांकां सगळ्यांक हांवेनूच हाडलेले मरे. हांवेन स्वताची जबाबदारी घेवन हाडलेली मरे. आमी खूब जबाबदारी घेवपाची ताकद आहा, कुवेत आसा आनी फुडें घेतलो. अशें रोहन खंवटे हय आनी मायकल लोबो एका वेळार तुजे फ्रेंड, हय एका वेळार फ्रेंड. हय. पण अशें कितें घडलें की तुजे आनी तांचे दोगांचे भितर जालें आनी मागीर अशे रुमर्स आसा की दोगांनी मेळून तुजी गेम केली म्हूण? अश्यो रुमर्स खूब आसता. तूं खंय सांगलें हांव आमच्या विश्वजिता कडेन सॉरी विजय सरदेसाय कडेन बोल्लो, अशे रुमर्स आहा. रुमर्स खूब आसता. पॉलिटिक्सान ते रुमर्स खूब येता. पूण तेंच्या वांगडा म्हाजें कसलेंच वायटपण ना. पूण तेंचे जे वागणें आसा, तेंचे एखादे विचार आहा पळय ते म्हाका पटोवंक शकना. आयज तुका तुज्या ह्या हितूर रावन सांगता, हांवें 650 त्या वेळीच्या आमच्या सरकारान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आमच्या पूर्ण साळगांव मतदारसंघात नोकऱ्यो दिल्यो. कोणाकूच सांगपाक कापासिदाद नासची ना, 1 रुपया घेतला म्हणून. तुवें पळयलां आसतलें पूर्ण गोंयभर हे केले, प्रोजेक्ट केले. प्रोजेक्ट कितें म्हणटात पळय ते प्रोजेक्ट जर कितें म्हणटा जाल्यार सालिगांव सर्कल, बेतीन च्या म्हऱ्यान जें ह्या पुलीस स्टेशन आसा, हेल्थ आसा, जिल्हा पंचायत ऑफिस आहा, दॅट यू कॉल प्रोजेक्ट. पर्वरच्या टांके कडल्यान आंबरेकराच्या देवळा कडल्यान जी फुटपाथ आहा, दॅट यू कॉल प्रोजेक्ट. इफ यू आर मुवींग टुवर्ड्स पणजे, इफ यू जस्ट वेट फॉर अ वायल 2 minutes and see there is a tourism jetty, that you call project. Just after that, if you see there is a multi-level car parking, that is a project. तेज्या म्हऱ्यान फुडें पयशात जाल्यार टुरिजम भवन, दॅट इज अ प्रोजेक्ट. एक्स्ट्रीमली रायट पयशात जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्टाची जेटी जी तयार जाता. ऑल दोज प्रोजेक्ट वॉज बॉट बाय मी. तेका प्रोजेक्ट म्हणटा. सुरज नांद्रेकर साहेबाच्या घरा कडल्यान दिलीप परोळ्याच्या घराच्या घरा पर्यंत हें घातलो, पेवर्स घातले, किंवा एखादो तो कितें तो दामर घातलो आनी नाल फोडलो. एका प्रोजेक्ट म्हणिना. प्रोजेक्ट म्हणपाक थंय तें आसपाक जाय. आतां तूं सालिगांवकार, तूं सालिगांव आयज सांजचो येतना वचून पळय कितें त्या सर्कलाची जाल्या पळय ती, ना जाल्यार तुका हांव ते फोटो धाडटा जेन्ना हांवेन केल्लें पळय तें. दोज आर द ऑल प्रोजेक्ट्स. ते प्रोजेक्ट खंय कित्या खातीर ना? आमचे कडेन त्या प्रोजेक्टाच्या जाग्यार आमचे कडेन कासिनो येता. त्या प्रोजेक्टाच्या जाग्यार निल्ला जे पोंड आहा पळय तें भरता. त्या आमचे DAFचे प्रोजेक्ट येता. एक दीस केन्ना तरी ह्या आमच्या रेश मागुसवाल्यांक कळटलें, त्या वयलें आख्खें सगळें DLF आहा पळय ते सकयल येतलें सकयल, आनी ते आमचे रेश मागुसवाले आमचे मांडवीन वयतले, तेन्ना ते लोक जागे जातले. दीज आर द डिफरन्स ऑफ प्रोजेक्ट आनी पेवर्स. तुवें एक गजाल सांगली, आपूण 650 नोकऱ्यो दिल्यो. हांवेन दिले म्हणजे आमच्या सरकारान दिले. अरे तूं काय तुझे तुझे हें घेवन क्लिप घेवन म्हाजे कोण केस घालूंक आहा. 650 नोकऱ्यो हय, इज नॉट अ स्मॉल अमावंट. 2 टर्म गावले तुका. 650 दिलो. आनी ह्या टायमार आतां पळय गाजता गोंयान म्हणटा तो कॅश फॉर जॉब स्कॅम. पुजा नायक केस, हातून खूब जाणांची नांवां घेतली वता. हेणे पयशे घेतले, ताणें पयशे घेतले. तुजें म्हणणें कितें? हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाता काय? जेन्ना आमी स्कुलाक वयताले पळय तेन्ना हांव फक्त तुका नांव सांगिना त्या मनशाचें. त्या वेळार आमकां याद आसा एक मंत्री आसलो, बार्देजानूच आसलो. तो मरे एन नांवाचो, एन सरनेमाचो, तो मरे पयशे घेतलो मरे शुवर काम. त्या वेळार कशें 5-8 लाख बी घेता. तो घेतलो मरे शुवर जॉब म्हणटाले आनी तो दितालोय बी. हें जॉब स्कॅम म्हणटा पळय, पयशे घेवप म्हणटा पळय, तें केन्नाच्यान चलता. आदी म्हाका दिसता आमी जावच्या पयलीं तेज्या पयलीं मागीर केळ्याचो फेणो दिताले, खंयचे तरी शेवटाळे हाडून दिताले, ही सागवात दिताले आनी ताका जॉब मेळटालो जावं आनी कितें मेळटालें. ते दीस आतां ना.
त्याच्या जाग्यार आतां व्हडली ते तांबडे तांबडे ते हे गेले आमचे व्हडले आहले पानां आहलीं पळय ती गेलीं आतां उरल्या पळय ती ग्रीनूच पानां उरल्या पूण ती मातशी मोठ्या प्रमाणान दिवची पडटा पूण हें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा ना मरे तुमी कोण करूंक ना मरे बोडगिनी वचा आनी नाल्ल थेया मरे आनी हात ठेवन सांगा की आमी ते कांयच करूं ना आमी भितर नात म्हणून ज्यांची नांवां येतात अरे तुमचे कडेन सगळीं खातीं आहा पुलीस खातीं आहा CID खातीं आहा सगळीं खातीं आहा तेंचे कडसून खबर काडा सुरज नार्वेकर आनी दिलीप परुळेकर हे इंटरव्यू जाल्या नंतर भितर कोणाची नांवां घेतालो खबर काडा मरे आनी ती नांवां काडल्या नंतर तुमी जर ना जाल्यार हात थेया कॅश फॉर जॉब आतां तुवें म्हटलें की हात दवरचो पूण डू यू थिंक इट इज रियली हॅपनिंग जाता कशें दिसता तुका म्हाका सांग आनी पुलिसांन जे क्लीन चीट दितली पळय ताजेर तुजें कितें म्हाका खबर ना पुलीस हें डिपार्टमेंट किंवा गव्हर्मेंटाची जितकीं डिपार्टमेंटां आसता ती जें सरकार आसा तुजें आसत किंवा म्हाजें आसत तें म्हाज्या वाटेन बागवता तुका दिसता की पयशे खांगना मरे प्रॉब्लम ना हांवें सांगलां आत थंय म्हणून हें करप मनाच्या हिसाबान येता खंय खुबशे गोंयकार म्हणटात ना त्या वेळार आमच्या वक्तार आमी जॉब दिल्या पळय म्हणजे हांवें तरी दिल्या ते म्हाजे कडेन पूर्ण फायल आसा हांवें तेजे कडले एकटेंय घेवंक ना म्हणून हांव हात थेयतां आनी सांगता हे एकट्याय मनशा कडसून हांवें पयशे घेवंक ना बस विशय सोंपलो कमिंग टू द BJP अगेन बॅक BJPन तुका टिकेट दिवना 2022 पर्यंत आनी यू डिडंट रिवोल्ट आनी तुवें कितें इंडिपेंडंट आनी खंयच्या पार्टीन वचोंक ना डीड द पार्टी प्रॉमीस यू एनीथींग ना कित्याक BJPन आमी पळयलां की आर्लेकरान जेन्ना कंटेस्ट करुना किंवा कितें सिनियर लिडराक ते सोडिना लक्ष्मीकांत पार्सेकराक ते मेड अ गव्हर्नर आर्लेकराक गव्हर्नर केलो पार्सेकर वॉज गिवन अ सिमिलर ऑफर आनी सो दीज आर द थिंग्स तुमकां तशी कितें ऑफर बीन पार्टी कडल्यान सी 2022च्या टायमार म्हाका आमचे कशें आसा की देवेंद्र फडणवीस वॉज सिनियर लिडर जो म्हाका मातसो लागीं आसल्या कारण तेजे कडेन हांव उलयतालो दोनदा मेळ्ळोय हांगा येयला तेन्नाय मेळ्ळोलो म्हाका सो त्या वेळार म्हाका तेणी सांगलें दिलीप आमी तुजा योग्य विचार करू तू घाबरायचं कारण नाही कारण तुला फ्युचर आहे आत्ता जर काहीतरी वेडं वाकडं केलंस ते तुझ्या फ्युचरसाठी तुला मारक आहे तेव्हा तू काय करू नकोस आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सांगला त्या उतराप्रमाणे हांव रावला कित्याक आमी आजुनूय काम करपाच्या नेटान आहा न्ही आनी कसलेंय कसली जबाबदारी दिली म्हण ते कसलें कितें पद दिलें गाडी दिली आनी कितें दिलें हें न्ही बाकीचे जबाबदारी म्हटल्यार पक्षाच्या कामाची जबाबदारी आनी मागीर ते तांकां दिसली की ते एडिशन म्हणून ते आनीक कितें तरी दिवपाची ओके नो प्रॉब्लम आमी ते करपाक तयार आसा आनी म्हाका खबर आसा देवेंद्र फडणवीस तो पौचा उबो आदमी आयज ना फाल्यां कितें तरी विचार करतलो म्हाजो स्वताचो क्वेश्चन मनांतली गजाल म्हणटा ती सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट हाडलो कोण लोक तुका ब्लेम करता वा हाजेर एक क्लॅरिफिकेशन दी की हांवें साळगांवच्या लोकांक म्हाका फाल्यां आन्सर करूंक जाय तुवें दिलीपाक हो क्वेश्चन विचारूं ना कित्याक हय साळगांव मतदारसंघान प्लांट आयलो तुका पूर्ण हिस्ट्री खबर आसा साळगांव मतदारसंघाच्या पठाराचेर जेन्ना तो गार्बेज उडयल्ली ती मोठीशी खण आसली पळय ती भरलेली आनी तिच्या खातीर सिपेज जाताली आनी तूं जाणा सरमण्या झर आसा किंवा सरमणच्यो बांयो आसा ह्यो सगळ्यो कंटेम जाल्ली सारकी उदक पेड्यार जालें त्या वेळार हायकोर्टान जजमेंट दिलो की विदीन 6 मंथ हेजेर कितें तें सोल्युशन काडून परत येया सरकाराक आनी त्या वेळार करपाक जाय म्हणून आमचें सरकार आसलें मनोहरभाई पर्रीकारान तें बेगी एक्विजिशन केलें त्या जमनीचें केलें एक्विजिशन केलें ते कोमलीदादीक बरोबर घेतले पंचायतीक बरोबर घेतले पिल्यांची पंचायतीक बरोबर घेतली रेश माऊची पंचायतीक कानोलची पंचायत आमची कोळंगूटची पंचायत हांकां बरोबर घेतले आनी तांकां समजोवपाचो प्रयत्न केलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो कितें आसता आनी हो ट्रिटमेंट जो प्लांट आहा त्या वेळार आमी आमच्या हातीन म्हणजे सायन मारल्या पळय तेज्या पयलीं आमी तें नोटींग वाचलेलें की फक्त गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बिकॉज दॅट इज अ मायकलाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय कालांगूट दॅट इज अ कोस्टल एरिया आनी तेन्ना हांव आसलो पळय तेन्ना म्हाका दिसता 605 कितें तरी त्या कोस्टल एरियाक हॉटेलां आसलीं 605 आनी मागीर लोकल गार्बेज हें सगळें म्हणून ट्रीट जर करतलो जाल्यार 2 मतदारसंघा खातीर एक हो आमचो
प्लांट जावो अशें म्हणून फायनल जावन ते एफिडेविट सगळ्यांनी दिवन ती जाली. तेज्या नंतर मागीर हांव नांवां घेतली काय कशें जाता की तें व्हांवत वयता. तेज्या नंतर तें सरकार येयलें, परिगरूत आहलें, पूण तितूर रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी कोण आसलो खबर आहा, तेणी सायन मारली की तें वाडोवचो म्हणून. जयशंक. हय, वाडोवचें म्हणून तें ट्रिटमेंट प्लांट वाडोवचो म्हणून. तेज्या नंतर आतां आनीक परत वाडयलां जाल्यार खबर ना, पूण आत्तां आमी पळयलां की आख्ख्या गोंयचो एक्स्ट्रिमली फ्रॉम सावथ टू एक्स्ट्रिमली नॉर्थ ईस्ट सगळी गार्बेज थंय येता आनी ट्रीट करपाक जाता काय ना तें त्या मदीं एकदां केन्ना तरी हांव दोनदां कितें तरी गेलां थंय आमची काजी आसा म्हणून एक दोनदां कितें तरी पावलां. त्या नंतर हांव पावना, सगळें मॅस जालां, कोणाचें पडलेलें ना, पूण तें गार्बेज एकठांय करता. पूण तेजेर सरकाराचो कंट्रोल जालो. तेज्या नंतर जें सरकार येयलें, हांवें हाडलें म्हणून म्हाज्या हेजें आमचे बापायची जमीन न्हू ती, किंवा हांव एकटो इतके पयशे मोडूंक शकना. सरकारान टेंडर दिलां, सगळें केलां. त्या वेळाचेर आनी हे सगळे आसले पळय, ते सगळे जर्मनीक वचून येयल्ले मरे, तुका खबर आसा? तूं ना आयकलां? हांवूय आसलो. हय. ऑफकोर्स आय वॉज देर. आय वॉज रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी मायकल वॉज मायकल येवंक ना, पूण बाकीचे सगळे जाण वचोन तुजे मनीस आहलो तो. हय म्हाजे मनीस हाडले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय तो पळयलो आनी दे वे सॅटिस्फाय. कित्याक त्या ट्रिटमेंट प्लांटाच्या अशें आसा पळय सायडीक कॅबीन आसा पळय, त्या कॅबिनान आमी नाश्ता केल्लो. आमी जे 10-8 कितें जाण गेल्ले पळय ते, पूण सगळे ऑल वे सॅटिस्फाय. नाव आतांय सगळे जाग्यार पडटा, पूण नाव वॉट इज द प्रॉब्लम? गार्बेज जर 100 टन येवंक जाय आसली, ती आतां 700-800 टन येता, वो 1000 टन येता म्हाका खबर ना पर डे. मेस मॅनेजमेंट. दिलीप बाबा, हे टुराचे हांव उलयतां, जे तुमी युरोपाक बीन गेले. पयली गजाल म्हणजे टूर जातकूच तुमी कितें रिपोर्ट दिलो केन्ना, काय स्टडी केली त्या टुराचे, ऑर इट वॉज जस्ट अ जंकेट? पयली कित्याक ती हांव सांगता, 2018 सिमिलर टूर वॉज देन CND प्लांटा खातीर. आय वॉज अ मेंबर ऑफ दॅट डेलिगेशन. नॉर्वे गेले आमी, मागीर आमी स्विडन गेले, मागीर वी वेंट टू मेनी प्लेसीस, वी सॉ द प्लांट्स एंड द व्हेरी नेक्स्ट डे द हेडलायन हांवें हेराल्डान मारलेली न्यूजपेपरार की दीज आर अ व्हेरी गुड प्लांट्स बट नॉट फिजिबल इन गोवा. त्या टायमार तुमी इतले पत्रकारांक व्हेलो, इतल्या जाणांक व्हेलो, कोणे तरी रिपोर्ट सबमीट केलो ना? पूण त्या वेळार तुका खबर आसा की मनोहर बाई आसलो पळय, तो सगळें मॅनेज करतालो, सगळ्यो गोश्टी करतालो. आमकां एकठांय कर, धाडा, परत हाडा. ना, तो गेलो. हांव जाणा त्या टायमार 38 crores वर स्पेंड ऑन दॅट टूर. 38 crores वॉज स्पेंड ऑन दॅट टूर. तुमी सगळे गेल्ले ते ऑलमोस्ट 47 पीपल ऑफ युअर, सगळे जाण 47 का 56 कितले तरी गेल्ले तुमी लोक. खूब सगळे गांवचे सरपंच, गरज नासतना लोक थंय पावले, एक्टिविस्ट आनी कोण कोण सगळे पावले. पूण तातूंत वचोन येवन केले तरी कितें? प्लांट येवपाचो तो येयलोच, तो तातूंत येत ना, रिपोर्टूच ना तातूंत. मे बी रिपोर्ट ना, कित्याक तो म्हाका खबर ना. पूण आमची मिटींग घेतलेली, जे कोण येयल्ले पळय सगळे न्हू, हे 47 कितके 50 नंबर म्हणटा पळय ते न्हू, एक 10-15 जाणांची मिटींग घेवन तांकां विचारलें, बाबा तुमी थंय गेल्यात आनी तो प्लांट पळयल्यात, आर यू सॅटिस्फायड? आमकां विचारलें. आमी सगळ्यांनी आमदारांनी जावं आपले कोण थंय मेंबर ते टुराचे कोण आसले सगळ्यांनी सांगलें की इट इज व्हेरी गूड प्लांट. बिकॉज जें पळय आमी सगळ्याक खंयच्या तिस्क्यार, खंयच्या जंक्शनार, रस्त्यार उडयता पळय, तें खंय तरी उबारून व्हरतले आनी थंय ट्रीट जातलें. आनी तेज्या पयलीं जें पळय तें खडीन आसा पळय, कितके तरी टन आसा पळय, तें काडून आमी ट्रीट करतले. लिगसी वेस्ट. हय, हें सगळें जालें म्हणून तेन्ना सगळ्यांनी हय म्हटलें. पूण वॉट तें काडूंक ना हें म्हाका खबर ना. पूण तुका एक सांगता की 100 टनाची जर कॅपेसिटी आसली, थंय आयज 500-1000 टनाची गार्बेज सो यू आर सेइंग द प्लांट वॉज गुड, पूण द कॅपेसिटी सारकी ओवर जाल्या. ती गळ्या पर्यंत तेकला सगळ्याच्या. पयलीं थंय बरयल्लें आसतलें. तूं आतां इतकी स्टडी केल्या, इतकें खबर आहा, पत्रकार आहा, म्हूण तुका खबर हें आसतलें की तेजेर जें हें बरयलां पळय, हांवें म्हाज्या हितूर दोळ्यांनी वाचलां की म्हणजे तो प्लांट जो आसा हो प्लांट सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी, कित्याक म्हापशाक तांकां थंय आसलो
शिवोले फुडें थंय वचून पेडण्या आसलो, मागीर बिचोले आसलो, सगळ्याक आसलो न्ही, सगळे आपापलें हें करताले आनी ओन्ली पूण बिकॉज सद्याची परिस्थितीन साळगांवकाराचें कितें? सो यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर गोइंग टू कंटेस्ट. आतां आय डोंट नो ऑन वीच टिकेट वेदर यू आर गोइंग टू बी इन बीजेपी, यू आर युअर लॉयल सोल्जर म्हणटा तूं. पूण साळगांवकारांचें कितें आतां? इज देर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुज्या स्वताचो? तुवें हाडलेलो प्लांट म्हणटा तूं, पूण आमी हाडूंक ना म्हणून ना. ना, बट यू वर देर. आमच्या सरकारान. तुमच्या सरकारान तुवें हाडूना. बरें, पूण तुजी आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? नाव इलेक्शन्स आर कमिंग. आर द पीपल ऑफ सालिगांव गोइंग टू गेट जस्टीस? डेफिनेटली ते जर करतलो जाल्यार जे हे आहा पळय गार्बेज पळय, म्हणजे दुसऱ्या वाठारांतली येता. कारण तुवें आनी मनोहर पर्रीकरान त्या टायमार म्हटलेले लोक थंय येवन पिकनीक करूंक शकतले, थंय येवन जेवणां हाडून घेवंक शकता. तूं थंयचे सोड, तूं 2 किलोमिटर पयस आमच्या घरा कडेन सुद्दां वास येता. तूं येना? हय येता. म्हाका हांवें पळोवंक ना, म्हाका हें करूं ना, पूण भितूर पिलेन सायडीन बी येता, परत ते आदर सायड वास येता, हें आमी आयकलां. पूण तेका एकूच सोल्युशन आसा की ती गार्बेज जी आसा पळय ती त्या वाठारांत ते मिनी प्लांट घालून तेंकां करून दिवंक जाय. ती सगळी हाडून सिच्युएशन इन आराडे आनी आमचें पळय तूं, आमचें ती ह्या सालिगांव स्प्रिंग आनी तूं सारवाण्याच्या देवळा कडेन बीन तुका आनी सांगपाक ना हय काय? हय हय जाणा. This is, it's really bad situation. Somebody has to take care of that. बाबा सगळें बरोबर. हांव एकूच सांगतां, तुका 1 किलो जेवपाची जर कॅपेसिटी आहा आनी तुका 10 किलो रांदून जर वाडलें, तूं जेवंक शकता? इज इट पॉसिबल? ना न्ही. इट इज लायक दॅट. सांगलेलें आमकां 100 टनाचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जातलो म्हणून. तेज्या नंतर सांगलें न्ही, हांव सत्रान गेल्या नंतर तेज्या नंतर तो पळो हें सर्क्युलेटींग कॅबिनेट म्हणटा न्ही, कॅबिनेट सर्क्युलेटींग मिनीट धाडटा आनी सायनी घेता, तें केलें आनीक जाय आपणाक जाय ते नंबर वाडयले. तेज्या नंतर तें वाडत गेलें आनी त्या खातीर ते सगळे वाटेक पडटा आनी हें जालां पळय तें कारण तें. तेज्या नंतर जशें पळोवंक गेलें जाल्यार कुळंगूटय कितकी वाडली आसतली, सालिगांवूय वाडली आसतली. आतां प्रत्येक जाणाच्या घरांत जनरेट जाता न्ही, आनी ही सगळीं भायलीं येता. हांव कित्याक परवरी हांव जेन्ना बसून आसता केन्नाय रस्त्या सायडीच्याक आसता, थंयसर खंयच्यो नांवाच्यो बिचोलेच्यो आनीक खंयच्यो येता गाडयो येता. Okay. Dilbab, it was nice, interesting talk to you, discussions. एक अर्दो 40 मिनटां जाली आसतली. वी स्पोक अबाउट पॉलिटिक्स. भारतीय जनता पार्टीन कितें चल्लां ते, सालिगांव गार्बेजाचे आमी उलयले. आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुवें आमच्या आमंत्रणाक मान दवरून तूं आयलो आमच्या स्टुडियोन. देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी फुडल्या तुज्या कारकिर्दीन तुका इलेक्शन लडटलो जाल्यार ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.